एका शिल्पी आणि त्याच्या 2 कत्त्यांची काणी. एका गावांत एक नावर्दीक शिल्पी असलो. विविध संतभोक्ताचे इमाज्यो करणं गावागावांत विकतालो. आणि अशे एक दीस सदांच्या बरी इमाज्यो ताच्या 2 कत्त्या मांकू आणि सांकूच्या पाठीर घालून व्हरताना पाशार जातलो लोक हें पळोवन नमस्कार आणि प्रणिपात करतलो. आणि हें पळोवन मांकू वर्तो संतोष पावून हंकारान बुडलो. इमाज्यो विकून पाटी घरा येताना हंकारान बुडलो मांकू धनियाक आयकनातलो. तशे घरा पावताच धनियान ताका रागान एक कोट घालो. अशे निराश जाल्लो मांकू सांकू कडेन विचारी लागलो. आले रे पळे रे सांगू, सगळो गावाचो लोक आमकां कितलो मानता, नमस्कार आणि प्रणिपात करता, पूण आमचो धनी मात्र आमकां चिल्लर करता. धन्याक मोसोर ताचो मांडो सामाना. तेवळ तसो सांगाती सांकू म्हणा लागलो. ना रे पेद्दा, लोक आमकां न्ही रे, आमी भोवन हाडटले ही म्हाजेक मान दितालो, तुका आमकां चिंतय रे. या काणयेचो सारांश कितें म्हळ्यार आमकां मेळचो मान आनी गौरव आमी करच्या कामाचेर, हुद्द्याचेर वा आमी केल्ल्या करण्याचेर हुंदून आसा. आनी हें कळीत असलो मनीस कालतो जाता, कळीत नातलो गर्वाक पडटा. तुमचे अभिप्राय कितें कमेंट बॉक्सान घाला आणि तुमच्या सैऱ्या देऱ्यांक इश्ट मित्रांचे मदें शेअर करा. देव बरें करूं.